पयलीं म्हणल्यार म्हापशां 2 वरां उदक येता कळ्ळें सांजवाळच्या आदले हे खबर आसा तुका आसा खबर तातूंत थोडा 2 दीस उदक ना खंय व्हरून दवरता आमचे व्हडले बिल्डींग सोसायटी सगळे सोय आसता खूब लोक आपल्या ल्हान घरांनी रावतात तांचे सम नासता ते उदक सोय केली 20,000 लिटराची टाकी आसा आमच्याकडे 500ची आसा दोन दीस उदकाशिवाय कशें रावपाचें लोकांनी ते सांग म्हाका तर ते उदकाचें कितें सोल्युशन हाडटा तुमी 2 दिसां कितें करता सर आमकां आन्सर जाय सर आमकां आन्सर जाय तुम्ही अशें वचूं शकना एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान तुम्ही सगळ्यांनी खबर 2 दिसां पयलीं नोटीस काडिल्ली की 4 आनी 5 तारखेक उदक आसचें ना म्हणून 48 वरां आनी ताज्या फुडें मागीर रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय ही जी नोटीस काडली सकयल एक बरयल्लें इनकन्विनियन्स कॉज इज रिग्रेटेड ताजी जाप विचारपाक आमी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर मेळपाक गेल्ले मुद्दम बार्देसच्या सगळ्यात आमी फुडारी आसा आम आदमी पार्टीचे मुद्दम जाप विचारपाक गेल्ले उदक हे बेसीक नेसेसिटी ताका फक्त विचारपाक आयले तुमी 48 उदक ना म्हणटा तुमी सोय कितें केल्या तुम्ही टँकर प्रोवायड करतले ह्या सगळ्यां कडेन संप नासता लोक आपल्या ल्हान ल्हान घरांनी रावता तांकां 48 वरां म्हणजे 48 पयलीं म्हळ्यार 2 दीस म्हणल्यार 4 दिसार पावतले हरशीं म्हणल्यार 2 वरां उदक येता तातूंत रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सप्लाय म्हणपाची गरजूच नासली तांकां तेन्ना ताका जाप विचारपाक आयिल्ले आमी उदक तुमी सोय बाबा कितें केल्या टँकर प्रोवायड केल्या लोक बाबा उदका शिवाय रावतले कशें तुम्ही पयला आसतलें आतां मिडिया थ्रू तुमी सगळें पळयलां तो पळो थंयच्यान एक स्टेटमेंट ताजे कडेन ना आनी फक्त एरोगन्स तुमी जाय तें करा आमी उदक दिवं शकना टँकर दिवं शकना हे स्टेटमेंट हाजे सरकारी हाजे तेन्ना मुखेलमंत्रीन आनी जो PW मिनिस्टर जो आसा जागो ताणें पळोवचें फक्त नोटीस घाली म्हणून जायना उदक तुमी खंयच्यान उदक इज अ बेसीक नेसेसिटी फोटो हे सरकाराक जाणीव वचपाक जाय आनी ज्या तरेन तो एरोगन्सान उठून गेलो पळय त्या सगळें समजता कितें करूं शकता सरकार ते लोकांची परवा पडिल्ली ना आज उदका लोक तळमळटाले फुडले 48 वरां भितर आनी म्हाका खात्री आसा 2 दिसा 4 दिसार पावतले तुमी कितें ऑल्टरनेट ऑप्शन दवरला की बेराव घालपाचें सीएमाक कटलें आतां फुडें करतले जे पयलीं जाप विचारपाक गेले आनी तुमी पळयला तुमच्या कसो स्टेटमेंट दिना पळ काडली ताणें तें हाजेर कोण येता सरकाराक कसलीच जाणीव ना फुडलो आमी आतां मार्ग करता विचारपाक उदक ही नेसेसिटी समजूं शकता पायपलायन घेतो रिपेर करपा जाय शिफ्ट करपा जाय हाजो अर्थ तुमी उदका शिवाय लोक रावूं शकना तुमी सोय करपा जाय उदकाची ऑल्टरनेटीव सप्लाय करपा जाय टँकर आसा टँकरांनी उदक प्रोवायड करपा जाय एटलीस्ट पिवपाचें तरी उदक प्रोवायड करा अशें तुमी लोकांनी आपलें सोंसपाचें लोकांनी जाय तें करपाचें स्टेटमेंट चलना ही तांणी जाप दिवपा जाय तो नोटीस काडल्या तर कितें म्हणून तेजें रिजन दिलें कितें हायवे काम चल्लां म्हापशा सायडीक हायवेचें चल्लां पळय तें सुद्दां काम पाड पडलां तें कळ्ळें दर ती सिग्नल ना कारण सदांच तें पाड पडटा तें उदक फूल सेक्टरा म्हापशा थंय उदक ना तेन्ना तो हायवे पायपलायन कितें शिफ्ट करपा जाय म्हणून थंय उदक ना फूल बार्देसाक ना म्हणटा कितले दीस ताणें नोटिसांक घाला 2 दीस ना म्हणून पण 2 ते 4 जातले आनी तातूंत फुडें बरयलां 4 आनी 5 तारखेक उदक ना 24 hours आनी ताजे फुडें मागीर 2 फुडले दीस रिस्ट्रिक्टेड सप्लाय हरशीं म्हणल्यार 2 वरां उदक नळार येता तेन्ना उदक 2 ते 4 ना 5 दीस जातले अख्खे बार्देस विदाउट उदक आसतलें तो पायपलायन शिफ्ट करपाक 2 दीस लागता अशें दिसता तुमकां लास्ट टायमूय तेच करता प्रत्येक 4 दीस काडिल्ले पण तेंच्यान अशें करचें न्हू की पयलींच पायपलायन घालचे सायडीक आनी मागीर एक दिसान हो नागरीक आसा तो उलयता पळय हो नागरीक आसा ते तुम्ही नोटीस धाडले 4, 5, 6, 7 अशी म्हटले आणि आतां मातशे थोडे येतले अशें झाले हय तेच जाला हरशीं म्हणून 2 वरां उदक येता 4 आणि 5 हो एटिट्यूड आणि ताका आमी कितें विचारलें बाबा तुमी टँकरान सोय केल्या टँकर बाबा दवरल्या लोकांक जाल्यार तो म्हणटा लोकांनी भरून दवरपाचें मागीर लोकांनी जाय तें करप खंय भरून दवरतलो खंय भरून दवरता लोकां कडेन इतले टँक्स आसा का आनी एक टँक स्कॅम करूंक सोदता जाल्यार खबर ना गव्हर्मेंट सो दिस इज क्लियर कट द्या इन कनायवन्स वीथ टँकर माफिया मेन म्हणल्यार कसलोच विचार पडिल्लो ना सरकाराक कसलोच विचार पडला ताजो दिसता पळय एरोगन्स उठून गेलो तुमकां तुमच्या तर्फे लोकां कडेन जाप पावपाची उदकाची सोय केल्या ती तुमकां मिडियाचे भाव सुद्दां तांकां सुद्दां जाप दिवना पळ काडली थंयच्यान ताणें हाजेर कळून येता कितें तें लिस्ट बॉदर्ड अबाउट पीपल ऑफ गोवा हे सरकार ते फ्री म्हणटा तेचेर उदक फ्री म्हणटा
अरे उदक फ्री म्हणटात नाटक ताजें उदक खंयचें फ्री 2 वरां उदक येता नळाक फ्री कशें दितलो तो आनी लोकांक घाला लोकांक जाल्यार 4-5 हजाराची बिलां आयल्या लोक सगळे दाखयता फ्री कितें आसा फ्री कितें येता अरे आनी 2 दिसांनी ते नळ बंद जावपाचो आसा आमी ताका सरळ विचारपाक येयल्ले की तुवें प्रोविजन कितें दवरला की तूं 24 वरां उदक दितलो काय तूं टँकरान सप्लाय करतो की तांकां उदकाचे टाके सप्लाय करतलो उदीक भरून दवरपाक तो म्हणटा आपूण एक विचारता कितें प्रोविजन केलां ताका एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताका खबर सुद्दां ना कितें प्रोविजन केलां तें ताका आनी कितें विचारून फायदो आणि हे जे काम आहा पळय ताका लोक 2 दीस म्हणटा, बाबा उदकूच दी. फ्री न्ही, आमी पयशे दिता मात उदक दी. तेजे कडेन क्लियर कट आन्सराक कांयच नासली तो ऑफिसांतलो उठलो आमकां सगळ्यांक सांडून आनी आमकां आपल्याक मेळ्ळो कोर्टा आनी उठून गेलो आमकां ताणें कांयच एंटरटेन व्हेरी करूंक एरोगंट बिहेवियर प्लस एग्रेसीव उलयता एरोगंट सरकारूच लोकांचें पडिल्लें ना ताका हांव चूक धरना तो वागता जे वयल्यान ताका इन्स्ट्रक्शन ताका मंत्री बी कोण दिता त्या प्रमाणे तो वागता ताची चूक काय ना गुन्यांव काय ना तो सरकारूच एरोगंट आसा लोकांचे पडिल्ले केन्नाच ना आतां तो सांगता म्हणजे सरकारान सांगलां आतां लोकांनी जाय तें करचें दक्षिण मरचें उदकाचें आमी सोय करून दिवचें ना तुमी तुमचें पळया